केरी फोंडा वाठारांत ब्राह्मण महासंघाच्या जयंत मिरिंकरान पत्रकार परिशदेन 7 जानेवारीक जावपी वर्सुकी महामेळाव्याची माहिती दिली। ही कार्यावळ विजयदुर्गा संस्थानाच्या कल्याण मंडपांत जातली आणि लोकांनी मुजरत आस्वाद घेवपाक येवचे अशें मागलां। महामेळावा दिनांक 7 जानेवारी 2024 विजयदुर्गा कल्याण मंडप इथं आयोजित आहे। त्या निमित्ताने आज पत्रकार परिषद घेण्यात आलेली आहे। तिथे तुम्हा सर्व पत्रकार आणि मीडियाचं आम्ही स्वागत करतो। येवपाटलो उद्देश एकच की सगळ्याक विखुरलेले आमचे जे ज्ञाती बांधव आसात तांणी एकत्र येवचे आणि समाजात ज्यो नव्यो नव्यो घडामोडी घडटात ताजेर विचारमंथन जावचें आणि ताका कशें सामोरे वचप आणि ते सामोरे वचपाची शक्ती एक संघटीतपणान आमकां मेळची असो ह्या मेळाव्याचो उद्देश आसता। ह्या मेळाव्याक सगळ्यांनी पत्रकारांनी उपस्थित रावन ताजें वृत्तांकन करचें अशें हांव तुमकां विनंती करता। तशेंच आमचे सगळे ज्ञाती बांधवांक हांव आव्हान करता की मोठ्यांतले मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन हो मेळावो यशस्वी करचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवे।